केला ते सगळे स्टेटीनी आमी पावले आसा। एकपणे काम केल्यार हो वांगडा सगळे स्टेट आमी फेडरेटिंग स्ट्रक्चर असल्या कारणान जेन्ना सगळे आमी बरोबर काम करता तेन्ना हांव समजता आमचो देश आनीकूय फुडें वचपाक शकता। विकास जो इतलो दिसता आख्खे सबंद देशान, हो विकास हायस्ट ब्रिज म्हण नाका, हायस्ट रेल्वे ब्रिज म्हण नाका, बाकीचे ब्रिज म्हण नाका, हायवे म्हण नाका, एअरपोर्ट्स म्हण नाका, कितली संख्या वाढली हे कोणे करून दिले जाल्यार बाब नरेंद्र मोदीन दिले। आमच्या गोंयान येया, आमी फक्त उलयना, आमी करून दाखयता। आज जो गोंयचो विकास जाल्लो आसा, इतलो सबंद विकास जो आमी जाला म्हणटा तो दोळ्याच्या समोर तो विकास दिसता। ल्हान धाकटुले गोंय आमकां 2-2 एअरपोर्ट आसा, आमचे ल्हान धाकटुले गोंय 2-2 रेल्वे आसा, आमचे धाकटुले गोंय मार्मगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसा। हे सगळे असले कारणान पयरूच हांव उद्योग एक कॉन्फरन्सिंग आसलो, इंडस्ट्रीज कॉन्फरन्स, तेन्ना थिंगा एक विचार केले, गोवा कॅन बिकम द लार्जस्ट लॉजिस्टिकल सेंटर फॉर लॉजिस्टिक्स, लार्जस्ट सेंटर फॉर वेअरहाउसिंग। हे तरी जाल्यार हांव समजता की जे स्वप्न हांव पळयता एक उद्योग मंत्री म्हूण, गोवा कॅन बी द लार्जस्ट वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिकल हब। आमच्या गोंयकारांक व्हायट कॉलर जॉब्स जाय म्हणून ते सगळे विदेशान वयता। आमी तरी लार्जस्ट जी आमकां अपेक्षा आसा जातली म्हूण आमी पावला आनी न्यू पॉलिसी घेतलेल्यो आसा। हे जाल्यार आमचे भुरगे जे भायर आहात ते सुद्धा परते येतले आनी तेन्ना तांकां हिंगा एम्प्लॉयमेंट आपले घरा कडेन एम्प्लॉयमेंट मेळटले। हे भाशेन प्रत्येक क्षेत्रान आमी बदल हाडलेलो आसा आनी गोंयान आमी पळयता विकासाचो तरी आमी म्हणटा एक पावस पडटा। कोणूच म्हणपाक शकना भारतीय जनता पार्टी येयल्यार हांगा पावस पडना म्हूण। वय आमी म्हणटा डबल इंजिन सरकार आमी कित्याक म्हणटा? वयर केंद्रा आमचे सगळ्याहून एक वरिष्ठ नेते बाब नरेंद्र मोदी आसा, हांगा आमचे बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, तेजे मंत्रिमंडळ आसा। हांव तरी समजता आनी म्हाका समजणी आसा तशें गेले ते 4 वर्सां प्रत्येक खात्यान आख्खे गोंयान जो विकास लोक पळयता हो केन्ना विकास जावना। आमी एक लक्षान दवरपाक जाय, जेन्ना चड विकास जाता, चड कामां जाता आनी आज सोशल मिडिया आसा, चड टिकाय जाता। माउंटन आउट ऑफ अ मोल हिल, इल्लेशें धाकटुलें कितें गोश्ट आहा ती व्हडली मॅग्निफाय करून दाखयता आनी केन्ना केन्ना आमीच तेका बोडी पडटा, आमचे कार्यकर्ता बोडी पडटा। जे नेगेटिव्ह पब्लिसिटी जाता आमकां दिसता ते खरें म्हूण, कित्याक परत परत तेच सोशल मिडियाचेर रिपीट जाता। खरें म्हणटा ते गोंयकारांनी ओळख घेवपाक तुमी कार्यकर्त्यान तांकां एक्सप्लेन करपा जाय। पयले तुमकां समजणी आसपा जाय आमचे सरकार करता ते सारखे करता। आमचे सरकार एक बरे विकासाचे पावलार मुखार आसा आनी सगळ्यांक घेवनूच मुखार वयता म्हूण हे तेणी लक्षान दवरपाक जाय। आनी आज आमचे बाब नितीन नवीन आमचे कोर कमिटी म्हण नाका, आमचे बाकीचे सगळे आमदार म्हण नाका, एकूच तेजी म्हणणी आनी हांवूय म्हणटा तेच आनी हांव सदांच भाशणांत म्हाज्या म्हणटात, आमी सगळे कार्यकर्ते आमी सगळे लिडर एक आसल्यार आमकां दुसऱ्यांची कोणाच गरज ना। एक आमी सगळे वी हॅव टू बी ऑन द सेम पेज। आमचे सगळ्यांचे मतभेद आहा तो आमी काबार करपाक जाय। आमी बराबर तरी वावुरल्यार आमकां कोणाची गरज ना। आमी लक्षान दवरपाक जाय वी आर इन 2026। आमी जेन्ना 2026 आसा, 2027ची निवडणूक जेन्ना येता, तिसरे खेप आहा ती चवथी खेप जावपा जाय आनी हे केन्ना जावपाक शकता? तुमचे सगळ्यांच्या आदारान हे डेफिनेटली जावपाक शकता आनी हे आमचो पक्ष तसोच आमचो सरकार सगळ्यांक तुमचे कडेन अपेक्षा दवरता। हिंगा उलयता तुमचे सगळ्यांचे वतीन म्हाजे वतीन हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा, हांव मेनी हॅपी रिटर्न्स म्हणटा। आमचे बाब सदानंद तनावडे जो वाडदीस जावन आसा ताका ताळयो मारून तुमी विश करचे। आनी हांव समजता आमी जे तरेन वयता, आमी जे तरेन मुखार वचत आसा, दुबाव वेरे 2027
आम्ही परत येतले, बीजेपी सरकार आनीकूय मेजॉरिटी घेवन येतले, हेजेर दुबाव ना. ताका लागून हांव तुमकां व्हडले इतले संख्येन तुमी येयला म्हूण काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक बरो येवकार तुमी बाब नितीन नबीन येता तेन्ना दितले म्हणून अपेक्षा दवरता. चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्त्यांनी बसून घेवचे. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आयल नंतरच उभे रावचे. सगळ्यांनी बसून घेवचे. माननीय अध्यक्ष अनेक 6-7 मिनटां भितर पावतले, तरी सगळ्यांनी बसून घेवचे. फुडले सुवातेर आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ यांचे कडेन विनंती करता की तांणी कार्यकर्त्यांक संबोधित करचे. सगळे कार्यकर्त्यांना विनंती, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे. भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. मुखाल्ल्या काही क्षणा भितर आमचे पक्षाचे नवोदित नेमियार जाल्ले, निवडून आयिल्ले अध्यक्ष बाब नवीनजी हांगसर सहभागी जावपाचे आसात. ताचे पयलीं एक 5 मिनटां भितरच म्हजे विचार, म्हजे भावना हांव तुमचे मुखार व्यक्त करता. सभेच्या माथार हांगसर बशिल्ले सगळे मानेस्त बाब श्री श्रीपाद नायक जे आमचे केंद्रीय मंत्री, जो तुमचो आमचो सगळ्यांचो सन्मान जावन आसा, बाब आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे, नंतर बाब दिगंबर कामत, नंतर मागीर आमचे मोमीन गुजिनो, बाब तवडकर, ह्या बाजून आमचे खासदार बाब तानवडे ज्यांचा आज वाढदिवस जावन आसा. त्या बरोबर आमचे बाब विनय तेंडुलकर, आमचे सावयकर, आणीक त्या बरोबर इथं सगळे मानेस्त वयरचे मानदी आमदार आणि मंत्री बशिल्ले, रोहन खंवटे आसा त्या बाजून, सगळे मानदी आमदार, आणीक जमिल्ले सगळे 40 मतदारसंघांतल्यान मंडळाचे मेंबर्स, त्या बरोबरच आमचे बुथाचे प्रेसिडेंट्स 40 मतदारसंघांतल्यान सहभागी जाल्ले आसात. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या भितर निवडून आयले एखादी पंच मेंबर आसतले, निवडून आयिल्ले सरपंच आसतले, निवडून आयिल्ले जिल्हा पंचायत मेंबर आसतले. तुमकां सगळ्यांक मना पासून येवकार दिता. तशें आमचे पत्रकार भाव जे आसा पळय न्ही, हाचो नियाय घेवपा संबंदी तेय बी हांगसर सहभागी जाल्ले आसात. दोस्तानो, चड वेळ न घेता थोडक्यातच भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो तो मागीर खंयच्याय कोणच्या कोपऱ्याक आसूं, आसामा आसूं, नाल्यार वयच्यान केरळाक आसूं, किंवा गोंयांत आसूं, किंवा काश्मीरात आसूं, तो एकच तत्वान, एकच भावनेन, आणि ती भावना कितें जर जायत, राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पक्ष आणि तृतीय म्हणजे आपण. आणि हे तत्व जे आसा पळय न्ही राष्ट्र उभारणीचे, हे तत्व भारतीय जनतेक भावता, आवडटा. आणि म्हणून 2014तल्यान भारतीय जनतेन, भारतीय समाजान हे देशाची सुत्रां जी आसात ती नरेंद्र मोदी आमचे आदरणीय पंतप्रधान हांचे कडेन सुपूर्द केल्ली आसात तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान. दोस्तानो, त्याच पद्धतीन तुमच्या सगळ्यांच्या कष्टान, तुमच्या सगळ्यांच्या श्रमान गोंयची सुत्रां जी आसात पळय न्ही ती फाटली जवळ 15 वर्सां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन ही सुत्रां हांगसर गोंयांत दिल्ली आसात. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता काम केन्ना जर जायत जाल्यार हें जावचें नाशिल्लें. आनी कोट्यांनी आमचे कार्यकर्ते जे आसात, 14 कोटी कार्यकर्ते भारत देशभर, आणि सगळ्यांनी परिश्रम घेतले, कष्ट घेतले, नियोजन केले, आयोजन केले. आणि म्हणून केंद्रात सत्ता जी आसा पळय न्ही, शासन जे आसा पळय न्ही, ते भारतीय जनता पक्षाकडे आयिल्लें आसा. हाजी एक वेगळी अनुभूती तुम्ही आमी सगळे अनुभवतात. गोंयांतय बी आमचे डबल इंजिन सरकार आशिल्ल्या कारणान विकासाची दारां जी आसा पळय ती खुली जाल्ली आसात. आणि मी फाटल्या जवळ जवळ 14-15 वर्सां आमी पळयतात, 15-16 वर्सां पळयतात की गोंयांत कशा पद्धतीन विकास जो फाटले 50 वर्सां आमी पळोवन नाशिल्लो. ते म्हणजे आमचे हायवेज आसूये, आमची इमारती आसूये, आमची डिजिटल गोवा आसूये, हे सगळें जे आसा पळय न्ही ताचो अनुभव आमी घेत येयल्ले आसात. आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हाका तुमकां नम्रपणान विनंती करची दिसता ती अशी, 2026 म्हणजे अंदूच्या वर्साक 4 राज्यांनी निवडणूक जातल्यो.
तातूंत आमी जिखतले हातूंत दुबावूच ना. आणि 2027 गोंयची निवडणूक आसा मार्च महिन्यात, फेब्रुवारी मार्च महिन्यात. ती आमी निवडणूक घेवन 5वे खेपेक म्हणजे 4थी खेपेक सरकार जे आसा पळय न्ही ते भारतीय जनता पक्षाचे गोंयचे सरकार घडपाक जाय. आणि त्या खातीर म्हजी आवड आसा सगळ्याक, आमची युवा शक्ती, आमची नारी शक्ती, आमची किसान शक्ती, आमची मजूर शक्ती, हे सगळी शक्ती तुम्ही तुमच्या भितर इन्वॉल्व करून घेवचे पडटले. प्रत्येक बुथाचेर हे काम जावचे पडटले. आणि हे काम फाल्यां परवाच्यान न्ही तर आजच्यान हे काम जे सुरू करचे पडटले. आणि म्हणून हे आव्हान जे आसा पळय न्ही स्वीकारतले अशा प्रकारची अनुभूती दिवपा संबंधी परत एकदा तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. आणि फाल्यांचे जे आमचे बजेट आसा, देशाचे बजेट, ह्या बजेटात चडांत चड लोकांक आपल्या आपल्या मतदारसंघात आपापल्या बुथाचेर आपापल्या वॉर्डात सभा करून घेयात. शेकड्यांनी कार्यकर्ते आसात ते बजेटाचे परीक्षण करपा संबंधी, बजेटाचे निरीक्षण करपा संबंधी आमचे सभागी आसपाक जाय. आणि म्हणून परत एकदा सगळ्यांक विनंती की बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष आमचे भितर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी पावले आसात, तांचे कडेन विनंती करता कृपया दीप प्रज्वलन करचे. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष यांचे कडेन विनंती करता की तांणी दीप प्रज्वलन करून आयच्या ह्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याचे रितसर उक्तावण करचे. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. नितीन नवीनजी तुम आगे बढ़ो, नितीन नवीनजी तुम आगे बढ़ो, नामू नाईकजी तुम आगे बढ़ो, नामू नाईकजी तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. भारत माता की. काल साकून राष्ट्रीय अध्यक्षांचो प्रवास आमच्या गोंय राज्यात चालू आसा. आणि आयज हो महत्वाचो टप्पो जो आसा संबंध गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतले आमचे बूथ अध्यक्ष मंडळ समिती प्रदेश कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खास करून आयिल्ले आसात. प्रदेश कार्यकारिणीच्या वतीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांचे आम्ही स्वागत करतात. सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे विनंती आहे जागेवर उभे राहून मोठ्या ताळ्याने राष्ट्रीय अध्यक्षांचे स्वागत करचे. सगळ्यांनी मोठ्या ताळ्याने स्वागत करचे. भारत माता की, भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा. आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक यांच्याकडे विनंती करता की आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे फुला भेटून स्वागत करचे. आता जोत पेटोया करूया लख लख उजवड चारही दिशांनी. चल 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 परत कमळ फुलोया. परत एक पडी जागेवर उभे राहा आणि अध्यक्षांचे स्वागत करा. मोठ्या टाळ्याने स्वागत. बस आता आम्ही आमच्या मतांनी.
आवाज एकाचो ना कार्यक्रम पुढे व्हरता असताना माझ्या वेळेला सगळे महाराष्ट्राचे स्वागत झाले आसा हांव आमच्या राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांचे कडेन विनंती करता ताणे कार्यकर्त्यांक संबोधित करचे. नमस्कार. हांगा आमचे मदीं आयज उपस्थित आमचे एक तरुण अशे नेतृत्व आनी देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितीन नबीनजी, हांगा उपस्थित आमचे महामंत्री देशा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे श्री तरुण चूकजी, गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, हांगा उपस्थित आमचे खासदार आणि आमचे पयलींचे अध्यक्ष नेतृत्व बाब सदानंद शेठ तानावडे, केंद्र मंत्री आनी माझे आमचे बरे मित्र श्री श्रीपाद नाईकजी, हांगा उपस्थित गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, श्री मॉविन गुदिनो, श्री रमेश तलवडकर, हांगा उपस्थित माजी खासदार विनय तेंडुलकर, श्री नरेंद्र सावेकर, सुभाष फळदेसाय, श्री सुभाष शिरोडकर, माझे मित्र रोहन खवटे आणि नीलकंठ हळदणकर आणि बाकी सगळे माझे मित्र आणि आमदार आणि बाकीचे मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्ते, आयज खूब खुशी जाता. एक संधी एका कार्यकर्त्याक गावता आमचे नेतृत्वाचे फुडें उलोवपाक आनी आमी सगळे हांगा उपस्थिती लायल्या इतल्याच खातीर की आमचे नवीन अध्यक्ष आमचे मदीं आयिल्ले आसा आमकां मार्गदर्शन करपाक. गेले 2 दीस आमी पळयता की आमचे अध्यक्ष नितीन नबीनजी आनी हेंचे एक वेगळे तरेन कार्यकर्ते कडेन चर्चा आनी टू द पॉयंट की बाबा कार्यकर्त्याचे कितें विशय आसा, कार्यकर्त्याच्या जिवनान आनी संघर्श जेन्ना करता तेंचे कितें विशय ते कशे फुडें व्हरपाक जाय. आमी कोर कमिटीन जेन्ना बसता तेन्ना टू द पॉयंट तांकां सांगल्यार ताबडतोब तेजेर एक वेगळे तरेचे तेंचे विचार आसता आनी आमदारां मदीं बी जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना ते आमकां योग्य तरेचे मार्गदर्शन गेल्या 2 दिसान दिवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. तुमी सगळे जे हांगा बसल्या प्रत्येक कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षाचे आमी सगळे कार्यकर्ते आनी आयज एक अभिमानचो दीस की आमचे मदीं एक युवा अशें नेतृत्व आमचे श्री नितीन नबीनजी आमचे मदीं आयिल्ले आसा. आनी एक आमी जेन्ना चर्चा करतले तेणी आमकां एकूच सांगलें, हांव बसलो नितीन नबीनजी बरोबर, तेणी एकूच सांगलें की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो बरो कार्य करता तो खंयच्यान खंय पावूं शकता ते कोणूच सांगूंक शकना. ते खंयच्या व्हडल्या पदार तो पावूं शकता हे फक्त भारतीय जनता पार्टी फुडें व्हरूं शकता आनी खंयच्याच पार्टी ते आमच्या ह्या देशान आमी करूं शकना. आयज नितीन नबीनजी जे केन्ना उलयता ते आमकां एक वेगळे तरेचे धीर दिता, एक वेगळे तरेचे आमकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे बद्दल आमकां सांगले वयता. आनी आमी आयज गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आयज देशाचे नेतृत्व मोदीजी यांचे विचार आमी प्रजेचे दारार व्हरपाचो प्रयत्न आमी आयज पर्यंत केल्लो आसा. आनी खुशी दिसता की जेन्ना आमी तुमचे फुडें येता आनी आमकां उलोवपाची संदी गावता आनी अध्यक्षाच्या माध्यमांतल्यान जे संदी आमकां दिले वयता, एकूच सांगचें अशें दिसता की प्रत्येक मतदारसंघान आयज पयली फावट हांवें पळयल्लें आसा की आमचे अध्यक्षान सांगलेलें आसा, नितीन नबीजीन सांगलेलें आसा आनी पूर्ण चार्ट आमकां जशें दिता की म्हणजे एक वेगळे तरेचे एक सिरियसनस, राजकारण फक्त राजकारण करपाक न्हू पूण आयज कार्यकर्त्याचे प्रश्न आनी कार्यकर्त्याचे दारार पावन आनी प्रजेचे दारार आमी कशे पावपाक जाय हे मार्गदर्शन दिवपाचो आमकां प्रयत्न केल्लो आसा. गोंय राज्यान गेले 14 वर्सां भारतीय जनता पक्ष आयज सत्तेर आसा आनी एकूच असो पक्ष आमी पळयता की परत एकदा जिल्हा परिषद इलेक्शन जालें की परत एकदा दोन्ही जिल्हा परिषदाचेर आयज भारतीय जनता पक्षाचे बावटो आनी आमचो वोट शेअर बी वाडपाचो प्रयत्न आयज प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यान केल्लो आसा. आनी हे श्रेय फक्त तुमकां वयता, आमी न्हू. हांव सदां म्हणटा भाशणान की आमचो कार्यकर्तो हो श्रेष्ठ, ह्या कार्यकर्त्या खातीर आमी वयर सरता. आमदार आमी जाता कार्यकर्त्याचे श्रम आनी हेजे माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. काम आनी सरकारान खूब केल्लें आसा. मुख्यमंत्रीन जायते गोश्टी फुडें व्हरपाचे, माझे घर पासून वेगवेगळे स्किम्स आमी ह्या राज्यान मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज परत एकदा तुमकां याद दिता,
हांव परत काल आमची चर्चा जेन्ना जाली हांवें सांगलें हांवें लोक जेन्ना जेन्ना गृहीत धरता हे जेन्ना आमी आमचो सरकार आयज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले मायनिंग जेन्ना बंद जाले तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना आयज हे जे लोक आमकां विरोध करता तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या हे जे संस्था आमकां विरोध करता हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय तरच आमी फुडें सरतले तरच 2027 योग्य तरेन आमी सरकार आमी हाडू शकतले आयज आमच्या मदी एक तरुण आमचे नेते ती नितीन नबीजी जे आयज त्यांचे वडील बी आमदार आशिल्ले आयज 4 टर्म न्हू 5 टर्म ते आमदार जावन आयज आमचे मदी आयज देशाचे आयज आमचे अध्यक्ष जाल्ले आसा एक त्यांचो वय पळयात आयज कार्य जो करता ते ज्या तरेन ते कार्य करता आयज म्हणूनच देशाचे प्रधानमंत्री आणि पक्षान आयज ह्या तरेची जबाबदारी की देशात न्हय जगान सगळ्यात व्हडले पक्ष आयज त्यांचे ताब्यात ते दिल्ले आसा आमकां अभिमान हा आमकां बरें दिसता की त्यांचे नेतृत्व सकयल काम करपाक आनी आमकां एकूच लक्षान आमकां घेवपाक जाय आमचे मदी ह्या प्लॅटफॉर्मार जे बसल्या जे सगळे सिनियर असे कार्यकर्ते सगळे सिनियर आमचे नेतृत्व यांचे कडल्यान कितें तरी शिकून आमी आयज लोकां कडेन आनी प्रजेचे दारार वचपाचो प्रयत्न करूंक जाय आपूण मंत्री म्हणून काय व्हडले जायना आपूण आयज आनी कसले पदार असल्यार व्हडले जायना आपूण एक भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तो आनी हे कार्यकर्ते प्रत्येकाचे प्रजेचे दारार वचपाचो प्रयत्न आमी केल्यार आमी आनीक आमचो पक्ष मजबूत आमी करूं शकता हेच आमकां भारतीय जनता पक्षान शिकयल्लें आसा आनी आयज मोदीजी जेन्ना एक ल्हान कार्यकर्ते कडेन तो चर्चा करता आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय आयज पर्सनली जेन्ना ते अयोध्या गेल्ले कोणाचे घरात च्या पिवपाक ते गेल्ले हे सगळे गोष्टी आमी विसरूं नये कार्यकर्त्याचे काम फक्त कार्य न्हू पण आयज लोकां मदीं वचून एक वेगळ्या तरेची भावना भारतीय जनता पक्षा बद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना तयार करून आमी एक वेगळ्या तरेचो संघर्ष आमकां करपाची गरज आहा आयज तुमी एक लक्षात घ्या की भारतीय जनता पक्षा कडेन आनी एलायन्स कडेन आयज 33 आमदार आहा आयज गेले 15 वर्सां आमी पळयता की ही संख्या वाडत चल्ल्या आयज आमचे कडेन आयज आमचो धडधाडीचो आमचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक आयज ते वेगळे तरेन आमकां शिकयला वयता की कशें कितें व्हरपाक जाय पूण आयज खरेंच हांव नितीन नबीजीक सांगूंक सोदता की तेंचे कडल्यान काल आयकून हे वेगळे एक प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स कशें करपाचें आनी आयज आमी खरें प्रॅक्टिकली आमी कशें आमकां वेगळ्या तरेन आमकां राजकारण आनी वेगळ्या तरेन प्रजेची सेवा कशी करपाक जाय ते गेले 2 दिवसान आमकां शिकपाक आमकां गावलें आयज हे करपाक आमकां जाय हांव तेंच्या फुड्यान हांव परत सांगता की हांव म्हज्या मतदारसंघान जर मतां व्हडली वाडली म्हणून व्हडलें कांय जावंक ना म्हाजे कार्यकर्ते काम करता हांवें कांय केलें ना आयज तो कोण कार्यकर्तो तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आयज तो भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करता हांवें भारतीय जनता पक्षाचे बावटो घेवन प्रत्येक कडेन वयता आमकां जेन्ना प्रधानमंत्रीचे मन की बात आसता आमी अभिमानान ती मन की बात फुडें व्हरपाचो प्रत्येक कार्यकर्त्यान प्रयत्न करपाक जाय आयज लिडर सांगता काय अध्यक्ष सांगता म्हणून उपयोग ना तुम्ही तुमच्या मनातल्यान प्रत्येक बुथार ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक जाय कारण जेन्ना आमचे नेतृत्व कितें सांगता तेजेन कितें एक वेगळे तरेचें तत्व आसता तेका वेगळे तरेची एक भावना आसता आनी ते आमकां संदी गावता लोकां मदीं व्हरपाक चड वेळ न घेता आयज गोंय राज्यान देशाचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे मदीं आयिल्ले आसा उलोवपी खूब हा आमकां अभिमान हा सर आप हमारे बीच आए हमको अभिमान है कि आप हमारे बीच है और हमें संधि मिली आपसे चर्चा करने के लिए आप गोवा का प्रत्येक हर बीजेपी का कार्यकर्ता आपको इधर स्वागत करता है सर मुझे लगता है म्हाका दिसता की तुम्ही सगळ्यांनी संधी गावंक ना मातशे उबे रावन म्हाका दिसता की आयज आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक त्याळ्यांनी आयज म्हाका दिसता की गडगडाट आमी तेंचो स्वागत आयज गोंय राज्यान ते आयिल्ले आसा आनी तेंचे नेतृत्व सकयल आमी 2027 आमकां भारतीय जनता पक्षाक यश गावतले इतलें सांगून भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो हे घोषणा घेवन आमी 2027 आमचे आयज मुख्यमंत्री आमचे मदीं आहा नितीन नबीनजी आमचे मदीं आहा आनी आमचे दामू नायक आमचे मदीं आहा आनी सगळे नेतृत्व हांगा बसल्या 2027 तेंचे नेतृत्व सकयल आमी आयज परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंय राज्यान आमी घडयतले हे आश्वासन आमी तांकां दिवया आनी इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता देव बरें करूं देव बरें करूं मान्य मंत्री
फुडले सुवातेर आमचे केंद्रीय मंत्री आणि आमचे सगळ्यांचे नेते भाऊ यांच्याकडे विनंती करता की तांणी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करचे. नमस्कार. कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक आज आमचे मध्ये उपस्थित आमचे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय श्री नितीन नबीजी, गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, माझेर उपस्थित राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेठ तानावडे, माझेर उपस्थित सगळ्या मंत्र्यांची नावं घेणार सगळे मंत्री, आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी, समोर बशिल्ले मंडळ स्तरावरचे सगळे कार्यकर्ते, जिल्हा स्तरावरचे कार्यकर्ते, पत्रकार बंधू आणि उपस्थित माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखरच खूप आनंद जाता. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गेल्या 8-10 दिवसा पयलीं त्यांची निवड जाली आणि तुरंत त्यांनी गोंयान आपलो भौमोल वेळ दिलो आणि वेगवेगळ्या स्तराचेर आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें. माननीय अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. जिस तरह से आपने कल और आज सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, आने वाले साल में आने वाले चुनाव के लिए भी मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं के इसमें जो जान भर दी, इसलिए मैं सभी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं. भावनो बहिणीनो, भारतीय जनता पार्टी ही समर्पित कार्यकर्त्यांची पार्टी आसा. देशभरात जवळजवळ मोदी सरकारान 12 वर्षां जबरदस्त विकासाचे काम केल्ले आहा. त्या विकासाचो पाडो आज वाचपाचो वेळ न्ही. आमचे अध्यक्षजी तुमचे समोर दवरतले. ज्या पद्धतीन या देशाक फुडें व्हेलो, आज भारत देश जगातली 4थी आर्थिक शक्ती जाल्ली आसा. काही आनी एक वर्षभरांत कदाचित आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. हे मोठें कार्य, म्हणजे डिटेल सांगपाची गरज ना. एक आर्थिक शक्ती, जगातली एक मोठी आर्थिक शक्ती जेन्ना जाता तेन्ना त्या हातूंतल्यान सगळ्यांक कळटा. भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्त्याच्या परिश्रमाचेर, कार्यकर्त्याच्या त्यागाचेर उभी जाल्ली पार्टी आसा. हजारो कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण जीवन या पार्टी खातीर दिलें. एकच मंत्र घेवन, राष्ट्र पयलें. आमी राजकारण कित्याक करतात? आमचें राजकारण कित्या खातीर? तर हे राष्ट्राक परम वैभवा पर्यंत आमकां व्हरपाक जाय. हे राष्ट्र आज जवळजवळ 76 वर्सां पूर्ण जाली, परंतु विकसीत जावना. आमच्या वेळी खंय तरी स्वतंत्र जाल्ली राष्ट्र आज फुडें पावली, आमच्या पेक्षा फुडें पावली. हांव कोणाक दोश दिना, परंतु ज्यो गोष्टी ह्या देशांत जावंक जाय आशिल्ल्यो, जे सत्ताधारी पक्ष आयले, जेणी कित्येक वर्सां, कित्येक दशकां सत्ता चलयली, परंतु ह्या राष्ट्राक खंय तरी वयर व्हरपाचें काम जें आसा तें एकदम कमी हाणें केलें. आनी म्हणून माननीय मोदीजी सत्तेचेर आयले आनी तांणी यत्नात सांगलें आमकां हें जें राष्ट्र जें आसा हें विकसीत राष्ट्र करपाक जाय. आनी म्हणून ताणें आमच्या सगळ्यांच्या समोर 2047 ज्या 47 ह्या देशाक 100 वर्सां पूर्ण जातलीं, त्या तोपर्यंत आमी हो देश एक विकसीत राष्ट्र ह्या जगांतले करतले, हो एक पण घेतलेलो आसा. हे एक लक्ष आमच्या समोर दवरलेलें आसा. आनी हे कोणाच्या आदाराचेर? हे सगळे तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर. पण कार्यकर्त्यांनी श्रम केलो. सगळ्यांत जगातली सगळ्यात मोठी पार्टी जी कितें जाली कोणामुळे जाली?
तुम्ही सगळ्यांनी घाम गाळो, तुम्ही सगळ्यांनी परिश्रम केलो म्हणून ही मोठी झाली. आणि म्हणून हे सगळे आमचे सगळ्यांचे जे ध्येय आसा त्या ध्येयापर्यंत पावपर्यंत जगात या राष्ट्राक एक नंबरचो दर्जो मेळापर्यंत आम्ही सगळ्याक गप्प बसचिना हे प्रत्येक कार्यकर्त्यान जाणून घेतलेले आसा आणि त्या पर्यंत आपापल्या ताकदीन तो काम करता. हजारो कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पदाची अपेक्षा केली ना, परंतु या राष्ट्रा खातीर आम्ही सगळे काम करता येता म्हणलं एक ध्येय आमच्या समोर आसा. आणि म्हणूनच आज या निस्वार्थपणे जे काम केलं त्या कामाचा फायदो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो. जगातली सगळ्यात मोठी पार्टी झाली. आपल्या भारतान जास्तीत जास्त राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आसा. जवळजवळ 14 कोटीपेक्षा जास्त या आमच्या पक्षाचे मेंबर आसात. म्युन्सिपालिटी, पंचायत, आमदार खंयच आमी फाटी ना. आणि म्हणून उरिल्ले सुद्धा ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय, जी राज्य आमच्याकडे ना ती सुद्धा राज्य हाडपाचो प्रयत्न आज जाता. आज आनंदाची गोष्ट आज सावथाक, केरळा किंवा तामिळनाडू या जाग्यार भारतीय जनता पक्षाचे काम खूप केलें, परंतु यश मेळनाशिल्लें. परंतु यश मेळपाक आतां सुरू जाल्लें आसा. त्रिवेंद्रमाची म्युन्सिपालिटी आज भारतीय जनता पक्षान म्हणजे खंय तरी नाकार तितून ही जिखिल्ली आसा. ही एक कामाची बरी नांदी आसा. सांगपाचो हेतू इतकोच, हें जें कितें जालां, हें कितें काम कितें जाता, हें काम ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जाता. कार्यकर्तो आमी सगळे जेन्ना मनाक धरतले आमकां ह्यो गोश्टी करपाक जाय. येणारें इलेक्शन फुडल्या वर्सा 1 वर्साचे भितर येणारें इलेक्शन आसा. आमी खंय तरी बॅकफुटार येवपाची गरज ना. केंद्रान जें कितें काम केल्लें आसा आमी छाती ठोकपणे सांगू शकतात खंयच्याच सरकारान इतलें काम करूं ना. राज्य सरकारान काम केल्लें आसा. हे खंयचोच हे विकासाची कामां आज लोकांक दिसता, पण काही मुठभर लोक जे आसात तांकां खंय तरी हे जळटा. हांणी केलें ना पण तुमी करतात हें पळोवन तांकां खंय तरी पोटान ताजे जळजळ पडटा. आणि म्हणूनच येणाऱ्या प्रत्येक एका विकासाक ते अडथळे हाडपाचो प्रयत्न जे करतात ताका उत्तर दिवपाची ताकद आमच्या सगळ्यां मदीं आसा. आणि म्हणून जी कितें आमी बरी कामां केल्यात इतल्या वर्सांक जी कितें बरी कामां केली, लोकांक बरें वचपाचें काम जें व्हरपाचें काम आसा आमकां सगळ्या येणाऱ्या काळान करचें पडटलें. येणाऱ्या वर्षभरांत भारतीय जनता पक्ष निश्चितपणे आमकां सत्तेर हाडपाक जाय. परत एक चवथी फावटी सत्तेर हाडपाक जाय जाल्यार हे तुमचे सगळ्याचे परिश्रमा बिना जावची ना. आणि म्हणून आमच्या सगळ्यांचे एकच लक्ष जें आसा तें लक्ष हें आमी हें दवरचें पडटलें की येणारे 2000 येणाऱ्या फुडल्या वर्साची निवडणूक येतली. ही निवडणूक जी आसा ही आमच्या सगळ्यांची कसोटी आसा. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमी जर नेटान कामाक लागले जाल्यार तें आमकां शक्य आसा आणि तें आमी निश्चितपणे येणाऱ्या काळात करून दाखोवया. केंद्र सरकारचो आमच्या केंद्रीय पार्टीचो माननीय अध्यक्ष हांगा जेणे आयल्या हांवें बरोबर म्हटलां तांचो संपूर्ण सपोर्ट आमकां सगळ्यांक आसा. हें सगळें आसतना आमी सहजपणे ही निवडणूक जिखतले. परंतु आमकां खंय तरी वेगळे हेतून रावचें पडटा, हितून रावंक जायना. प्रत्येक दिसांतलो काही वेळ जो आसा ह्या खातीर आमी सगळ्यांक दिवचो पडटलो. आणि म्हणून आग्रह सगळ्यांक करता येणाऱ्या वर्साचो अजेंडा जो आसतलो आमचो हो अजेंडा असो आसतलो की दिवसांतले अमूक वरां हांव पार्टी खातीर जर दिले आनी आमी जर काम केलें जाल्यार हें आमकां शक्य जातलें. हातूंत दुबाव ना. सगळ्यांक विनंती करता की आमचें लक्ष जें आसतलें येणाऱ्या 2000 जी निवडणूक जी आसतली ती निवडणूक आमकां योग्य पद्दतीन जिखची पडटली. ते आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर तुमच्या सगळ्यांच्या परिश्रमाचेर जिखतले असो विश्वास व्यक्त करता. आणि तोच विश्वास आमच्या अध्यक्षाकय दिता की निश्चितपणे तुमकां परत एकदां खूब फावटी येवचें पडटलें आणि विजय ह्या इलेक्शनाचो विजय साजरो करपाकय तुमकां आमी आपयतले. इतलें सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की देव बरें करूं भाऊ. फुडले सुवातेर तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आणि संघटनेची जबाबदारी गोंय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून घेतले नंतर हालींच 1 वर्स जाणी जबाबदारीची पूर्ण केल्ली आसा. आणि यशस्वी अध्यक्षपदाची धुरा सांबाळटा आसतना आम्ही जाल्ले झेडपीचे इलेक्शन आसतले प्रत्येक मतदारसंघात त्यांचा प्रवास आसतलो. आम्ही सगळे कार्यकर्त्यांनी अनुभवलो आसा. हांव आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन विनंती करता की तांणी कार्यकर्त्यांक संबोधित करचें. बोलो भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या बूथ अध्यक्ष आणि मंडळाच्या समिती तसेच पदाधिकाऱ्याच्या संमेलनात आमच्या मदीं माचयेर हजर आसा भारतीय जनता पार्टीचे
नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा तसेच तडफदार असे श्री नितीन नबीनजी, त्याचबरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपादजी नायक, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुगजी, आमचे खासदार जांचो आयज वाडदिवसय आसा असे बड्डे बॉय श्री सदानंद शेट तानावडे, त्याचबरोबर आमचे मदीं आसात बाब मॉविन गुदिनो, आमचे मदीं आसात बाब विश्वजीत राणे, आमचे मदीं आसात दिगंबर कामत, आमचे मदीं मंत्री रमेश तवडकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावयकर, सगळे मंत्रीगण, आमदार, त्याचबरोबर पक्षाचे पदाधिकारी, पत्रकार आणि हांगसर जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, सगळ्यात पयलीं आमचे नवनिर्वाचित यंग असे तडफदार असे नितीन नबीनजी हांचे तुम्ही सगळ्यांनी ताळ्यान जोरदार ताळ्यांनी स्वागत करचे अशें मनापासून इच्छा. बोलो भारत माता की. नितीन नबीन जी आगे बढ़ो. संघटना पर्व जालें. संघटन पर्व जशें सोंपल्या नंतर गेल्या वर्सा म्हजे कडेन ह्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आयली. जानेवारीच्या 18 तारखेक अध्यक्ष म्हणून कार्यभाग सांबाळ्ळो आणि 1 वर्ष पूर्ण जातनाच एक बरी खोशेली खबर आयली. त्याच दिसा ती म्हटल्यार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांची नेमणूक जाल्ली आसा आणि तांचो पूर्ण वेळ अध्यक्ष म्हणून ताबो तांच्यांनी घेतलो. त्या वेळाचेर आमी सगळे माचे वयले जे मानेस्त थंय हजर आशिल्ले आणि तांणी आमी हो सगळो सोहळो पळयलो. त्या दिवसा पासून आतां पर्यंत पांयाक भिंगरी लावन आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हे सगळी कडेन भोंवतात. तांचो प्रवास सुरू जाल्लो आसा. सगळ्यांत जर तांणी पयलो प्रवास जर खंय केलो जाल्यार वेस्ट बेंगालात केलो. वेस्ट बेंगालाच्या प्रवासाच्या नंतर आमकां मान्य मेळ्ळो तो पयलींच सांगिल्लें की आमी जे खंयचे जर पुण्यभुमीचेर जर पयलीं जर येता ते म्हटल्यार राष्ट्रीय अध्यक्ष जाले नंतर ती आमची गोंय भूमी आसा. त्या गोंय भुमीचेर आपण पयलीं पांय दिता. गोंय ही भुमीच वेगळी आसा. ह्या गोंयच्या भुमीचेर हांगासर ताणें पांय दिलो आणि ह्या पदस्पर्शांत पावन जाल्ले मनीस आयज आमच्या ह्या राष्ट्राचे तख्ताचेर राज्य करता. माननीय नरेंद्र मोदीजी आसूं तांची घोशणा हांगाच जाल्ली, ह्या झोलान जाल्ली. आमकां तो दिसी याद आसा. 2014 ज्या वेळाचेर सगळे निवडणुकीचें वातावरण आशिल्लें त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्या पक्षाचे मुखेली म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजी हांचे नांवाची घोशणा जाली आणि तांणी मागीर त्या नंतर खंयच फाटी वळून पळयलें ना. आयज हो सगळो काळ जर याद करून जर पळयलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी भितर अशें एक व्यक्तिमत्व आसा, अशें मंत्रीगण आसा, कोणाक एका कापस्ताद सुद्दां ना की एका तरी मंत्र्याचेर आरोप करचे आणि सांगचे की हाजे कडेन कसलो तरी डाग आसा आणि कसले तरी घोटाळा केला. अशें खंयच आमच्या पक्षान जावना. हें आमचें भाग्य आसा. आणि त्याच बरोबर हें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार माननीय नरेंद्र मोदी आमकां USP आसा. USP म्हणल्यार कितें? युनिक सेलिंग पॉयंट म्हणटात तो. आणि तो म्हणल्यार आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी. आणि ह्या सगळ्या हातून भितर माननीय नितीन नबीनजीन धुरा हातान घेतली आणि तांचो प्रवास सुरू जालो. तांचो सगळ्यांक खबर आसा ह्या युवा म्हणजे 45 वर्साचे हे नितीन नबीनजी तरुण आसा. आजचे हे सगळे तरुणाच्या हातान आसा. त्या भारतीय जनता पार्टीन सगळो बदल सुरू जाल्लो आसा. आमचे अध्यक्ष सुद्दां जर आसा त्या अध्यक्षांक सुद्दां एज आसा. एज लिमीट तो 35 वर्साचो आसचो. युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तोय म्हणजे 30 सकयलो आसचो. भुतावेलो कार्यकर्तो आसा तोय ताजे नंतरचो 25 वर्साच्या आदा भितर आसचो. कित्याक लागून हे सगळे? नरेंद्र मोदीजींची सोच. आमी फुडलो विकसीत भारत पळयता. फुडले 25 वर्सान पळयता. त्या फुडले 25 वर्सान हांगा बशिल्लो भुताचो कार्यकर्तो जो आसा तो हे 25 वर्सान खंय हांगा पावतलो हाची खात्री दिता. जे लॉयल्टीचे आमी थंय बशिल्ले. आमी केन्ना तरी ताळी मारताले, आमी घोशणा दिताले. ती घोशणा तेन्नाय दिली, ती घोशणा कालय दिली, ती घोशणा आजय दिली, ती घोशणा आमी फाल्यांय दितले. कारण या भारतीय जनता पार्टीन संपूर्ण भारताकच न्हय तर पूर्ण ग्लोबली विश्वाचेर एक नव चैतन्य निर्माण केल्लें आसा. आणि हो भारत विश्वगुरू करपा खातीर माननीय नरेंद्र मोदी जे काम करता त्या कामाचे आमी साक्षीदार आसा. हीच भारतीय जनता पार्टी. एक आमी साद्या म्हणजे न्ही, ताका इतिहासीक वारसो आसा. बिहार म्हळ्यार पयलींचे पाटलीपुत्र.
त्या पाटलीपुत्रातल्या एक ऐतिहासिक अशें नाव, तें नाव म्हटल्यार बांकीपूर. तेंय नाव ऐतिहासिक. त्या बांकीपूर ह्या मतदारसंघाचें बी नाव आसा. त्या मतदारसंघान भितर 5 वेळा निवडून आयिल्ले, त्याच बरोबर अभियंता आशिल्ले अशे एक युवा जनरेशन नेक्स्ट आमचे तुमचे भितरले बरोबर सहज वागपी, तांची जाण जाणपी, येणाऱ्या आधुनिकते कडेन त्याच बरोबर फाटली संस्कृताय जतन करपी, सनातनी वृत्ती करपी, ऐतिहासीक सगळ्यो गोष्टी खबर आसपी अशें एक वक्तृत्व अशें व्यक्तिमत्व आमकां मेळ्ळां. तें म्हळ्यार आमकां मेळ्ळां तें नितीन नबीनजी. ही भारतीय जनता पार्टीची खासियत आसा. कोण केन्ना खरो पावत खंय पावत हें कांयच कळना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो काम करीत रावता. माननीय अध्यक्ष म्हणटा, बेस्ट वाक्य म्हणटात की ह्या भारतीय जनता पार्टी म्हणटा की खंयच्यान तरी वेल्यान पळयत आसा. वॉच टॉवर अशें ताणें नांव दिलां. सारकें नांव दिलां. कित्याक लागून तुमी काम करीत रावात. म्हाका कितें मेळ्ळें, म्हाका कितें मेळ्ळें, म्हाका तिकेट मेळूं ना, म्हजें हें कट केलें, म्हाका हें दिवं ना, म्हाका नोकरी दिवं ना, म्हजी ट्रान्सफर करूं ना, हें कांयच ना. काम कर, काम कर. पयलींचो मंत्र आशिल्लो चरैवती चरैवती चरैवती. त्या मंत्रान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते काम करीत आशिल्ले. एक व्यक्तिमत्व हांवूय हांगा आसा, तुमचे मुखार इतिहास असो फुड्यानूच आसा. पक्षाच्या बूथ कार्यकर्त्या पासून मंडळ स्तराचेर, मंडळ स्तरा वेल्यान युवा मोर्चा पर्यंत, आमदार पर्यंत, भारतीय जनता पार्टीचो महामंत्री पर्यंत आनी ते पर्यंत अध्यक्ष म्हणून हांगा बसलो. तांचेय तशेंच आशिल्लें. तो काल पर्यंत कोणाक नांव खबर नाशिल्लें. अख्ख्या आयज दुनियेक सगळें नांव खबर जाल्लें आसा ते अध्यक्षाचें. आमकां ताणें एक मार्ग दिल्लो आसा. ते आमकां मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आसा. तांचे भव्य दिव्य स्वागत जाल्ले बरोबर ते खंयच उसंत घेतली ना. एक क्षणाचोय बीन तांणी खंय तरी वेळ आपूण रेस्ट घेता हें सांगूं ना. तांचे बरोबर आशिल्ले तरुण चोगजी तांकां मार्गदर्शन करीत आशिल्ले. आमी बरोबर आशिल्ले. हांव 24 वरां बरोबर आसतना हांवें पळयलें तांचें काम जवळून. जाणें आमदारांची मिटींग घेतली, तांकां मार्गदर्शन केलें. NDAचे आमचे बरोबर वांगडी आसा, तांकां मार्गदर्शन केलें. तांचे बरोबर सगळ्या बरोबर रावन तांकांय बीन तांकां एक उर्बा दिवपाचें काम आसा तांणी केलें. ताजे नंतर तांणी स्टेट ऑफिस बेररांची मिटींग घेतली, कोर कमिटीची मिटींग घेतली, नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली, साऊथ डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली. कोणाच्या अशे वेगळे लोकांचे अशें खंय तरी वचून फास्टर आनी कोणाचे वचून घरान हें करूं ना जाल्यार एका बूथ कार्यकर्तो जो म्हापशेच्या अंसाबटान रावता ताच्या घरान वचून बूथ कमिटीचेर मिटींग घेतली आनी ते 11 जाण जे बूथ कमिटीचेर आशिल्ले त्या 11 कमिटीच्या बरोबर तांणी वार्तालाप केलो. तांच्या त्या घरान ते झोपडेन बसून ते च्या पिवन आयले. ताजे नंतर आमच्या एका निर्वाचित घरा कडेन तांच्यांनी सकाळचो ब्रेकफास्ट केलो. मनोहर पर्रीकाराचें नांव न घेता कोणूच मनीस फुडें वचचो ना. भारतीय जनता पार्टीन हे सगळे दिग्गज मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, आर्लेकर अशी कितलीं जाण नांवां आसा. पण तरी आसतना त्या वेळार सुद्दां काल येवची येवन तांचें खरं म्हणल्यार थंय हें आशिल्लें. पण काही तांकां बदल करचो पडलो. आयज तांचे रात्री पर्यंत मिटिंगी आशिल्ल्यो. अचानक माननीय नरेंद्र मोदीजींचो तांकां फोन आयलो आनी तांकां फुडले कामाक बेगीन वचचें पडटा आज दनपारां आनी म्हणून खुबशे कार्यक्रम कर्टेल करचे पडले. पूण कर्टेल करपाक तांकां शक्य जालें ना. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुगजी हांव आनी ते बशिल्ले. कार्यक्रम खंयचोच कट करनाका म्हणून सांगिल्लो. अपवाद एक खंयचो तरी. सगळे कार्यक्रम जातले पण ते कार्यक्रम वेळेनुसार जातले. फक्त वयर सकयल करात. आमकां आज्ञा दिली, पडत्या फळाची आज्ञा. कारण असो जर निश्ठावंत आणि काम करपी जेन्ना जर अध्यक्ष मेळ्ळा जाल्यार आनी कोण रेस्ट घेवपाक वतले. चला लागुया कामाक. आनी मागीर सर्वानंद भगत आसूं आनी बाकीचे नरेंद्र सावयकर आसा आमी जोमान कामान लागले आनी सगळ्यो मिटिंग्यो ज्यो आसा त्यो वेवस्थीतपणे सगळ्यो करून तांणी दाखोवन दिलें की हम रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं. हे भारतीय जनता पार्टी आमच्या ह्या भारत मातेक आमी ह्या पृथ्वीचेर विश्वगुरू करपा खातीर जे कटिबद्ध जाल्ले आसा ते आमी फुडें व्हरपा खातीर मुखार सरल्या ते आमी करून उडयतले. म्हणून ह्या दिसाच्या निमतान परतून एकदां तुमचें स्वागत करतना हो मंत्र आमी हांगसरल्यान घेवन या. आमकां कितें सांगलें, कितें मार्गदर्शन केलें तें आमकां आमी आमच्या मनान रुचपाक जाय आनी आमची फुडची वाटचाल करपाक जाय. आनी त्या फुडच्या वाटचालीक लागून म्हाका मुद्दामून तांणी सांगिल्ली एक गोश्ट 4 मिटिंगेंतली याद जाता. तुमकांय सांगतले. पण ती गोश्ट इतली सुंदर आशिल्ली. ती सुंदर गोश्ट म्हळ्यार आमच्या कार्यकर्त्यांच्या दोळ्यान अंजन आनी दिल्लो आमकां दिल्लो मंत्र आसा, मूलभूत मंत्र जो आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी त्या खातीर तांणी दिल्ल्या ह्या मंत्राची हांव मुद्दामून सांगता. आपने कहा अध्यक्ष जी की कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष जी आपने जो कार्यकर्ताओं को, आमदारों को, सबको जो मंत्र दिया है यही मंत्र मैं आप इन सभी को दे रहा हूं. आपने बोला हमें कि ये पानी का ग्लास है,
ये ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये आधा क्यों भरा है, इसमें नेगेटिव सोच है। हमें कहना है कि ये पानी आधा भरा हुआ है, ये पॉजिटिव सोच है, ये सोच लेकर जाना चाहिए। यानी कि ऑपोजिशन है वो हर रोज बोलेंगे उसमें जो पानी कम है ये आधा भरा हुआ है, और ऑपोजिशन का काम ही है जो कमियां है कुछ कम है ये बोलने की। ये कमियां हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जो काम किया है वो बोलेंगे। हम बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 2014 से आज तक काम किया है, ये बात हमको पॉजिटिवली बोलनी चाहिए। हाँ, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया है, कहीं कुछ हमसे भी कमियां रह गई है, लेकिन ये कमियां हम आने वाले समय में भरकर लोगों को एक अच्छा राज्य देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि 2027 का जो इलेक्शन है, 2027 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम चौथी बार जीतकर हम माननीय नरेंद्र मोदी को भेट देंगे। 27 नारा बोला भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा बोला भारत माता की। नितीन नवीन जी आगे बढ़ो। 27 तरी नारा मातसो जोरान दिवया। म्हाका खबर आसा एक जायताले आसा तुमी तांचे भाशण आनी सीएमाचे भाशण आयकतले म्हणून, पण हो जोश वा उर्जा ही म्हाका हांगा उलोवपाक कोणे दिल्ली आसा? तुम्ही दिल्ली आसा, नाल्यार हांव खंय इतलो ताळो सोडून उलयतां? आनी म्हणून जोरान एकदां आमी म्हणुया 27 बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे। डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। दिल्ली का कोई नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। स्वर्गस्थ मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या अकस्मात आमच्या मध्ये गेल्यानंतर राज्यात जी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली त्याचा आदर्श डोळ्यामुखार दवरून यशस्वीपणे ही जबाबदारी या राज्याची धुरा सांभाळणारे आमचे लाडके यंग डायनॅमिक आणि ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे विनंती करता की ताणे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करचे। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ता संमेलनाक उपस्थित आशिल्ले आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नितीन नवीनजी, आमच्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, त्याचबरोबर आमचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेठ तानवडे, आमचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे, दिगंबर कामत, माविन गुदिनो, रमेश तवडकर आणि बाकीचे सगळे मंत्री, त्याचबरोबर माजी अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर, नाराय कमिशनर आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष बाब नरेंद्र सावयकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार, पार्टीचे पदाधिकारी, समोर आशिल्ल्या पार्टीच्या कार्यकर्ता भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली माननीय नितीन नवीनजी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी तांकां सांगलें की यू आर माय बॉस। हांव तर म्हणटा नितीन नवीनजी इज नाव बिग बॉस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ज्यांच्या खानाचेर भारतीय जनता पार्टीची धुरा आणि फुडली सगळी इलेक्शन्स ह्या 5 वर्सांच्या खातीर तांच्या खानाचेर दिल्या। तांचे स्वागत परत एकदा नेटात दोन्ही हात वयर करून सगळ्या जाणांनी घोषणा दिवत करचे अशें तुमच्या सगळ्यांकडे मागता। दोन्ही हात वयर करात। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा नितीन नवीन जी आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। खूप खूप धन्यवाद। मानाधिक आमचे अध्यक्ष नितीन नवीन जी हे आम्ही जसे म्हणटा की सामान्यातले सामान्य कार्यकर्ते
जे सामान्य कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीत प्रदेश अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय अध्यक्षय जावपाक शकता. राष्ट्रीय युवा मोर्चा ते राष्ट्रीय अध्यक्ष असो त्यांचा प्रवास आम्ही सातत्यात पळयता की पार्टी खातीर तांच्यांनी डेडिकेशन डिसिप्लिन हे त्यांच्यामध्ये सातत्यात आसा. 2008तल्यान तांकां खूब लागच्यान पळयता की त्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चात केल्लें काम, मागीर ते आसाम ते गुवाहाटी ते तवांग यात्रा आसूनी किंवा तिरंगा लहराव लाल चौक आसूनी किंवा आमी म्हणटा की महंगाई यात्रा पार्लमेंटाच्या अगेन्स्ट आसूनी, ज्या ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चात पुराय देशभर आंदोलनाचो भाग आशिल्लो तेन्ना 8 पासून 2014 आमचे सरकार येतो पासून अनुरागजी ठाकूर आसतले, नितीन नवीनजी आसतले अशे युवा मोर्चाचे कित्येक कार्यकर्ते आपापल्या राज्यांतल्यान दिल्लीक झडप दिवपाक फुडें आसतले. तितून लीड करताले जनरल सेक्रेटरी म्हणून नितीन नवीनजी, त्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या, जांकां आमी सातत्यात पळयता की तो संघटनेचो दाडगो अनुभव आणि त्याच बरोबर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर्स तेंच्या कडेन आसात. स्वता म्हणजे आमदार आणि मंत्री म्हणून बिहारात काम पळयताले आणि ह्याच बळाचेर आमकां खात्री आसा की आता त्या फुडल्या काळात की तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय जनता पार्टी 2027तले गोंयांतले इलेक्शन आसूनी किंवा UP आसतले किंवा बाकीची इलेक्शन्स आसतली आणि 2029 परत एकदा मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र नेतृत्वाच्या सकयल आम्ही सगळेजण मोठ्या नेटात काम करतले. हांव अभिनंदन करता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, कारण जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या उपरांत आम्ही पहिलेच फावटी येद्या व्हडल्या संख्येन हांगासर मेळटा. सगळ्या कार्यकर्त्यांचे नेटान अभिनंदन आणि जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यांचे बी नेटान ताळयो वाजून तुम्ही सगळ्या जणांनी अभिनंदन करचे. ह्या अभिनंदनाच्या उपरांत येता त्या म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स आमकां CCPचे इलेक्शन्स मार्च म्हयन्यान केन्ना तरी आसतले. म्युनिसिपालिटी 11 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स येता त्या मे म्हयन्यांतल्यान केन्ना तरी आसतले. आमी सगळ्या जाणांनी सज्ज रावपाक जाय. फोंड्यांतले बाय इलेक्शन्स केन्ना तरी मार्चांतल्यान जातले आणि ह्याच संघटन शक्तीचेर आणि कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी फोंड्याचे इलेक्शन जिखतले, म्युनिसिपालिटी जिखतले आणि CCP जिखतले. हे परत एकदा कार्यकर्त्यांक हांव ठामपणे सांगता की सरकारात केल्लें काम आणि संघटन शक्ती या दोन्ही आधाराचेर आमी ह्यो सगळे इलेक्शन्स आतापर्यंत 2012 पासून ते 2026 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीची घौडदौड पहिली सदानंद शेठ तानवडे हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आणि आता बाब दामू नाईक हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल फुडें वचत आसा. नितीन नवीनजींचे मार्गदर्शन आमकां हाज्याय फुडें व्हरपा खातीर ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो फायदो जातलो हाजो म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आमी सगळे जाण पळयता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या 3 तत्वाचेर आमी काम करता. समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टी पावता आणि म्हणून तर 2012 मुख्यमंत्री तेन्नाचे आमचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी सुरू केल्ली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली. गोंयांत हाज्या पयलीं अशा पद्दतीच्यो योजना केन्ना नाशिल्ल्यो. पयले फावटी जर केन्ना सुरवात जाली आसत जाल्यार त्यो फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात त्यो चालू केल्यो आणि आयज पर्यंत त्यो कंटिन्युअस दवरपाचें काम आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सातत्यात करता. आणि म्हणून आमी अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणटा. ह्या गोंयचो विकास करता आसतना आमी सातत्यात फक्त शहराचो न्ही गावाचोय विकास करपाचो ध्यास आमी सदोदीत घेतला आणि म्हणून तर प्रत्येक गावात बेजीक फॅसिलिटीज ज्यो जाय, मागीर लायट आसतली, उदक आसतलो, रस्ते आसतले, टॉयलेट्स आसतले, गॅस आसतली. आमी म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम हर घर नल से जल, हर घर फायबर, हर घर जल, हर गाम रस्ता, हर घर इन्शुरन्स या सारक्यो सगळ्यो योजना ह्यो 100% लोकां कडेन पावोवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय या मोहिमेंतल्यान आमी सदोदीत काम करीत आसा. आणि हे काम कोण फुडें व्हरता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फुडें व्हरता. प्रत्येका कडेन पावोवपाचें काम कोण करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो, जो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, जो बुथार आसतलो कार्यकर्तो, हो हर मनशा पर्यंत पावोवपाचें काम करता. म्हणूनच आमी अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या 3 तत्वाचेर आमकां हें काम पावोवपाक शक्य आसा. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर हे काम सदोदीत आमी फुडें व्हेल्लें आसा
अजूनही बी ते काम सगळ्यापर्यंत पावोवपा खातीर आमी कार्यरत रावतले. आमी जशें म्हणटा की 4 पिलराचेर हे डबल इंजिन सरकार चलता. इट इज द युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. तुम्ही जर काढून पळयशात जाल्यार आयज सगळ्यात व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर कोणाक आसात जाल्यार ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर आसा, ह्या राज्यांतल्या युवकांच्या खातीर आसा. काल तो करियर कॉन्क्लेव पळयतालो. मोर दॅन 5000 यूथ फ्रॉम पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत करियर कॉन्क्लेवा खातीर उपस्थित आशिल्ले. आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन हो करियर कॉन्क्लेव अवेलेबल केल्लो. आमी वेगवेगळी करियर ऑप्शन्स जी म्हणजे आमी रुटीनली फक्त डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि BA BCom हाज्या पुरते न्ही, तर आतां हेज्या फुडें येवपी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें, डेटा सायन्स आसतलें, तांच्या खातीर लागपी अश्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज, रिसर्च आसतलो, इनोव्हेशन्स आसतलो, टेक्नॉलॉजी सेक्टरांत आसतलो, डिजिटल सेक्टरांत आसतलो. ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां गोंयांत अवेलेबल करून दिवपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. एड्युकेशन सेक्टरांत जर तुमी पळयता आसत जाल्यार जायत्यो संधी आज आमकां गोंयांत अवेलेबल आसा. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज पासून नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, NCPOR जे आमकां पोलार इन्स्टिट्यूट गोंयांत एस्टाब्लीश जालें, ICR इन्स्टिट्यूट गोंयांत एस्टाब्लीश जालें, IIT, NIT सारकिले कॅम्पस गोंयांत एस्टाब्लीश जावपाक शकले. आणि ताच्याच बरोबर आमी जी मरीन युनिव्हर्सिटी, गणपत युनिव्हर्सिटी जी गोंयांत येता आणि हाज्या सारकिल्यो नवीन युनिव्हर्सिटीज ह्यो गोंयांतल्या तरणाट्यांक ही संद अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. आणि इतकेंच न्ही, तर स्टार्टअप कॉन्क्लेव सारकिलो गोंयांत आयोजन करून स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत 10 लाख रुपयाची सबसिडी पर्यंत आयच्या तरणाट्याक दिवन एक स्टार्टअप इकोसिस्टम सुरू करपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. आमी जे पळयता की ह्या सरकारात एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आसतलें, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट तुवें आसतलो, थोड्याच दिसांनी जो सुरू जावपाचो आसा. अजून खूप मोठ्या प्रमाणात अश्यो संधी अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमचें सरकार सदोरीत कार्यरत आसतलें. गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI आमी ISO सर्टिफाय करता आसतना त्या ITIंतल्यान आमी हॉस्पिटॅलिटी सारकिलो नवीन कोर्स तितून इंट्रोड्यूस केलो आणि ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे टुरिझम सेक्टरांत नोकरी अवेलेबल करून दिवपाचें काम हे आमच्या सरकारात केलें. हांव हे इतक्याच खातीर कार्यकर्त्यांच्या समोर दवरता की आमकां व्हिजन आसा आणि त्या व्हिजनाच्या सकयल आमी काम करता. आणि सातत्यात आमचे सरकार स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग हो सेक्टर दवरता आसतना ह्या राज्यांतलो एकूय तरणाटो बेकार उरचो न्ही म्हणून तर आमचे सरकार वेगवेगळ्यो संधी ह्या तरणाट्या खातीर उपलब्ध करून दीत आसा. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आसतलो जेणे करून तो स्किल जावचो, अपस्किल जावचो, ताका एक्सपिरियन्स मेळचो म्हणून एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आमच्या सरकारात चालू केलो आणि मोर दॅन 15,000 भुरगे हे एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल जॉईन जाले. ह्या आयच्या तरणाट्या खातीर जो IIT, NIT, इंजिनियरींग, डॉक्टर्स हाज्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसतलोच, बट आमकां चिंता आसा जो आमचो भाव जो 10वी किंवा 12वी फेल जावन घरा उरता, एखादा आमची विधवा भयण जिकाय बी खंय तरी नोकरी मेळपाची आस्त आसा तिकाय मेळपाक जाय, तिजेय करियर जावपाक जाय, ह्या सरकाराचो आमचो धोरण आसा. आणि म्हणून तर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी जायते पोस्ट वेगवेगळे हाऊसकीपिंग आसतले, सेक्युरिटी आसतले, LDC आसतले, ड्रायव्हर्स आसतले, ह्याय लोकांक अशा पद्दतीच्यो संद ह्यो अवेलेबल करून दिल्यो. हाज्या पयलीं हे नाशिल्लें. हाज्या पयलीं आमी पळयता की हे सगळे तांकां आमी स्किलिंग केले, तांकां आमी वेवस्थीत स्केल दिवपाक शकले, तांची जॉब परमनन्सी दिवपाक शकले म्हणून हे भुरगे ह्या आज 8 ते 10 हजाराच्या पेक्षा चड भुरगे आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काम करताना आमी पळयता. हाज्या पयलीं हे सगळें काम करपा खातीर आमी म्हणटा जी मायग्रन्सी गोंयांत वाडत आसा म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान इवन दो नेपाळ आणि ह्या बॉर्डरी वयल्या देशांतल्यान सुद्दां लोक हांगासर हे काम करपाक येताले. बट फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी पळयता की गोंयांतले भुरगे, आमचे गोंयांतले तरणाटे अशा पद्दतीच्या कामाची संद ही तांकां अवेलेबल करून दिल्ल्या कारणान ते स्टेबल जावपाक शकले. दुसरे वाटेंतल्यान हांगासर येवपी आमी म्हणटा की मायग्रंटाचो सुद्दां लोट आमी बंद करपाक शकले. आणि म्हणून तर आमी युवा शक्तीक एक वाव दिवपा खातीर CM स्कॉलरशीप पोर्टल आसतलो. गोंयांतलो खंयचोच तरणाटो म्हणजे पयशा खातीर तेजें शिक्षण उरचें न्ही, मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप आसतले किंवा इंटरेस्ट फ्री लोन आसतलें किंवा CM स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या अंतर्गत ताका वेगवेगळ्यो संदी आसतल्यो. आणि तेच करता आसतना SC आसतलो, ST आसतलो, OBC आसतलो किंवा तो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो लोक आसतलो, ताच्या खातीर अशा पद्दतीच्यो संद ह्यो आमी सदोदीत अवेलेबल करून दिल्या. आणि म्हणून आमचें सरकार हे सदोदीत युवकांच्या खातीर, आमचें सरकार सदोदीत महिलांच्या खातीर RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन आज आमी पळयता की 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप
जर 380 कोटीची उलाढाल करपाक शकता आसात जाल्यार ते फक्त पॉसिबल आसा गोंय सारकिल्या ल्हानशा राज्यात मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयलूच हे पॉसिबल आसा. हाज्या पयलीं अशा पद्धतीच्यो संद केन्नाच महिलांच्या खातीर मेळूंक नासलो. आज जर बँकेन वचत तर आमी म्हणटा मोदीजीच्या गॅरंटीचेर 20 लाख रुपया पर्यंतचे लोन जे आसा हे आमच्या महिलांच्या खातीर उपलब्ध आसा. ही जाली खऱ्या अर्थात नारी शक्ती. तिसरे जे आमी सांगता ते किसान शक्ती. ज्या किसान शक्तीच्या अंतर्गत आयजूय बी शेतकरी आपले किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड जर घेवन वचत जाल्यार 5 लाख रुपया पर्यंतचे लोन हे अल्पशा व्याज दरात मोदीजीच्या गॅरंटीचेर त्या शेतकऱ्याक मेळटा. हे खऱ्या अर्थात किसान शक्ती आसा. आणि गरीब कल्याण आम्ही पळयता की 25 कोटी लोकांक या दारिद्र्य रेषेच्या खाली वयर हाडपाचें काम मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी केले. ही ताकद आसा तांची या पुराय देशात वयर हाडपा खातीर. म्हणून मित्रांनो, बरेच जण आरोप करतात आणि हांव तांकां सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या राज्यातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जर कोणी केला आसत जाल्यार या डबल इंजिन सरकारात केला. मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल या गोंयांत केला. फाटल्या 12 वर्षाच्या कार्यकाळात काढून पळयात. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी पूल आसतलो, मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो जो काणकोण हांगासर केला, गालजीबाग, माशा आणि तळपण या 3 न्हंयचेर एकूच ब्रिज जो बांदला म्हणजे अवघ्या 1.5 वर लागतले त्या जाग्याचेर फक्त आणि फक्त 10 मिनटांनी तो रोड जो आयज आमी क्रॉस करपाक शकता. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक जावपाक शकले? तुम्ही दिल्ली शक्ती भारतीय जनता पार्टीक तुम्ही दिल्ले काम आणि म्हणून तर त्या तत्वाचेर आमी सगळे जण काम करता. आणि म्हणून गोंयांत अशा पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले किंवा आग्वादचो म्युझियम आग्वाद जेलचो म्युझियम आसतलो वचून पळयात. अरे पॉसिबल नाशिल्ले हे फक्त आणि फक्त पॉसिबल कित्याक जाला आसत जाल्यार मोदीजी खातीरच हे पॉसिबल जाला. इतको व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत नॅशनल हायवे आसतल्या पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत किंवा स्टेट म्हणजे आमी पळयता किंवा मोल्या पासून आमी पणजे पर्यंत किंवा आमच्या केरी चेकपोस्टा पासून पणजे पर्यंत अशा पद्धतीचे पुराय चारूय बाजूनी जे कनेक्टेड केल्ले. हार्डली एक 2-3 रोड उरला म्हणजे आमचो बोरी ब्रिज आसतलो जो बांदपाचो उरला तो ह्याच काळात आमी तेजोय फावंडेशन स्टोन घालता किंवा काणकोणाक मडगांवच्यान काणकोण वचपी रस्तो आसतलो तेजोय बी ह्याच काळात आमी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय करता. अरे पुराय राज्याक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणी दिले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात दिले. 50 वर्षाच्या कार्यकाळात केन्ना कोणी हेजे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक नाशिल्ले. आणि दुसरें येता आसत त्या काँग्रेसीक जर पुळको येता आसत जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता अरे ह्या राज्यात एसटीचो स्टेटस जर कोणी दिलो आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकराक दिलो, अटलजीन दिलो. हांगासर आमकां सांगपाची गरज ना. आमी सातत्यात हे सरकार एसटी ओबीसी आणि त्याच्या भायर फुडें वचून एससी आणि एक स्टेप फुडें वचून इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या लोकां खातीर काम करपाचें जर कोणी केला आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात केला. आणि म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना. जे आज रस्त्यार बसून जे सांगतात तांच्यांनी ना डेव्हलपमेंट करूंक किंवा ना तांच्यांनी केन्ना एसटीचे कैवारी जावपाक. तांच्या पक्षाचो इतिहास काडून पळयात. अरे ज्या पक्षाच्या इतिहासाक केन्ना कोणाचे पडिल्लेच ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. गोंयच्या जनतेचो विश्वास आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर. गोंयच्या जनतेचो विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर. आणि आता गोंयच्या जनतेचो आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास आसा नितीन नवीनजी हांचेर आमचे नवीन जाल्ले अध्यक्ष आसा. म्हणून नवीन संकल्प नवीन उमेद ही घेऊन तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कार्यकर्तो चार्ज जाल्लो आहा. म्हाका खबर आहा कालच्यान हांव पळयता की युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याच्या मदीं एक नवीन संचार आयिल्लो आसा की भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा आमकां आसा तशें 27 परत सरकार हाडपा खातीर म्हाका खात्री आसा तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल हे सगळें काम करता आसतना जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसत जाल्यार हांव ताका सांगपाक सोदता की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात. म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळी कडेन न्हयकारल्या. पुराय देशभर हांच्याकडे आत्ताच नुकतेच जाल्ले बिहारातले इलेक्शन की ज्या बिहारातल्या इलेक्शनाक आपले डेपॉझिट सुद्धा वाचूंक शकले ना अशी काँग्रेसची स्थिती आसा. आणि दुसरी आनी एक पार्टी हांगासर गोंयांत आसा जेका स्वता भितर उडयल्लो तेणी आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका येवन सांगपाची गरज ना. अरे जे मंत्री अजूनही भितर आसा त्यांच्यानी आमच्या राज्याक शिकोवपाची गरज ना. गोंयकार समर्थ आसा गोंयचो विकास करपा खातीर. गोंयकार समर्थ आसा गोंयची डेव्हलपमेंट करपा खातीर. आणि गोंयची डेव्हलपमेंट ही फक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल जाल्या. म्हणून
हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगपाक सोदतां मानादीक मोदीजी हांचें स्वप्न की आमी पळयता ते विकसीत भारत 2047 आनी आमी पळयल्लें की विकसीत गोवा 2037 हे साकार करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी फुडले येता ते वर्सभर आमी नेटात उमेदीत कामाक लागपाची गरज आसा आणि नितीन नबीनजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आज आमी ते सगळ्यांक मेळ्ळे आणि आज मेन मिटींग जी आहा ती कार्यकर्त्यां कडेन आसा ज्या कार्यकर्त्यांक एक उमेद दिवपा खातीर ते हांगासर आसा म्हाका खात्री आसा की त्यांच्या ह्या भाशणाच्या उपरांत आमी पुराय हांव तर म्हणटा की 2027च्या निवडणुकेची तयारी ही नितीन नबीनजीच्या भाशणांतल्यान आजूच जाल्या आयच्यान सगळ्या जाणांनी कामाक लागपाक जाय सगळे जाण तयार आसा काय ना 27 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडपा खातीर तयार आसा काय ना तयार आसा जाल्यार परत एकदा माझ्या बरोबर नेडान दोनूय हात वयर करून भारत माता की मोदी जी आप आगे बढ़ो भारतीय जनता पार्टीचा नितीन नबीन जी आप आगे बढ़ो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे नॉट ओनली द नेतागण जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं आपके आने से पूरे चार्ज अब हो चुके हैं आगे आने वाले 27 के इलेक्शंस में पूरी तरह से एनडीए की सरकार यहाँ पे आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ये मैं आपको गोवा प्रदेश के कार्यकर्ता की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं आप मोदी जी को कहो कि आगे आने वाले गोवा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंत्योदय सर्वोदय और ग्रामोदय तत्व पर काम करने वाली रहेगी जो मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत वही विजन स्वयंपूर्ण गोवा करके हम पूरे करेंगे यही तो सपना है कि विकसित भारत तो विकसित गोवा 2037 होके पूरा होगा बस यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं जय हिंद जय भारत खूप खूप धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे माजी अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार यांचा वाढदिवस आसा आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाकडे विनंती करता की समस्त कार्यकर्त्याच्या वतीन तांकां फुलां भेट देऊन त्यांच्या वाढदिवसाचे त्यांचे अभिनंदन करचे भारत माता की वंदे वंदे तसेच आमचे प्रदेश अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करता गोयचे एक प्रतीक म्हणून समयी भेट करून आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचो प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या वतीने लहानशी भेट त्यांच्यानी स्वीकार करचे आणि आमचो मान राखचो नितीन नबीन जी आप आगे बढ़ो नितीन नबीन जी आप आगे बढ़ो मैं अभी सभी कार्यकर्ता की ओर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ता उत्कृष्ट आपका संबोधन के लिए रुके भारत माता की वंदे वंदे आज इस भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश की इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दामू भाई नायक जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में गोवा एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वैसे मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्रीपद नायक जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तरुण चुग जी अपने स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी मेरे मित्रवत मलवीन गुड़ियान पंचायती राज मंत्री अपने मोविन गुनिया जी राज्यसभा एमपी श्री सदानंद जी मैं जन्मदिन के लिए उनको विशेष रूप से आज बधाई देता हूं एक बार जोरदार ताली अपने वरिष्ठ नेता श्री दिगंबर कामत जी केंद्रीय अपने मंत्री दिगंबर कामत जी रमेश तवरकर जी और अपने यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के माननीय सांसद माननीय विधायकगण प्रदेश के पदाधिकारीगण पार्टी के जिला के अध्यक्ष
मंडल की पूरी टीम और हमारे यशस्वी और सबसे ऊर्जावान हमारे सभी बूथ अध्यक्षगण, मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मीडिया के सभी बंधुगण, आज का दिन 2 दिन का ये प्रवास है और 2 दिन के इस प्रवास में मैं मानता हूं कि गोवा की इस पवित्र भूमि को जो वरिष्ठ हमारे ऐसे पुरोधा दिए जिन्होंने इस गोवा राज्य के कल्पना से लेकर गोवा राज्य को विकास के पटरी पर आगे बढ़ाया, मैं आज उनको जरूर स्मरण करना चाहता हूं। वैसे अपने प्रभाकर वैद्य जी, बाला राय मपारी जी, नानाजी देशमुख जी और जगन्नाथ राव जोशी जी को मैं नमन करता हूं। इस राज्य को एक दिशा देने वाले और मैं कह सकता हूं गोवा के राजनीति के एक सुचित्रा के शालीनता और आदर्श के प्रतीक हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मनोहर पारीकर जी को भी मैं आज बहुत बहुत नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का दिन मेरे को जहां मनोहर पारीकर जी के समाधि स्थल पे जाने का मौका मिला, वहीं गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांदोकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला है। मैं उनको भी आज तहे दिल से स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। आज गोवा सेल्फ रिलायंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सिक्योर और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में एक राज्य विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे समय में गोवा के विकास को नया आयाम अगर देना है तो हम सबको मिलकर साथ आकर इस गोवा के विकास के साथ साथ अपने वर्किंग से भी, संगठन के वर्किंग से भी इसको मजबूत करना होगा। और 2 दिन के मेरे प्रवास में मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है, आज का जो मेरा ये कार्यक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण करता हूं क्योंकि इस बैठक में वो व्यक्ति बैठा है, वो संगठनकर्ता बैठा है जिसके आधार पे भाजपा का ये वट वृक्ष खड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ अध्यक्ष है जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों को और मंडल की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली मेरे बूथ अध्यक्ष और मंडल की टीम के लिए लगाइए। भाजपा की असली ताकत आप ही हैं। आप बूथ पर काम करते हैं, आप बूथ को संजोते हैं, तभी भाजपा का काम, भाजपा का विस्तार होता है। हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। इसलिए आज के दिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है कि 2012 में जब भाजपा की सरकार बनी, उस समय से लेकर 14 वर्षों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं अपने वरिष्ठ नेता मनोहर पारीकर जी से लेकर अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी तक पूरी तरह से विकास, हर व्यक्ति को उत्थान की, जो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो श्रद्धेय विचार रहा, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो, या अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का सुशासन में की राजनीति, इन तीनों मूल मंत्रों को पकड़कर पिछले 14 वर्षों में गोवा में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, विरासत के सम्मान, हर वर्ग का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का स्वाभिमान, ये पूरे 4 चीजें इस पूरे 14 वर्ष के कालखंड में देखने को हमें मिली। मोदी जी हमेशा कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल
प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल एंड इम्पीचमेंट ऑफ नन। इस सपने को भी साकार कोई कर रहा है तो गोवा प्रदेश की अपनी भाजपा की इकाई और अपनी भाजपा की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। आज हम जब गोवा के विकास की चर्चा करते हैं तो ऐसे कई आयाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे थे, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछले 14 वर्षों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 था, और 2023-24 के जो मेरे पास आंकड़े हैं तब तक ये 3.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ये गोवा के विकास की कहानी बता रहा है। जो लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या हुआ, मेरे मित्रों, उनको जाकर ये बताने की बात है। जिस गोवा में आज एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिस गोवा में आज एक्सप्रेसवे और सड़क और एनएच की सड़कें आज तेजी से दिख रही हैं, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये बदले हुए गोवा की तस्वीर है। इस तस्वीर को जनता के पास लेके जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि कैसे कैसे आप काम करते हैं, तो उन्होंने बताया चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हेल्थ का विषय हो, चाहे हम कह सकते हैं विद्युतीकरण का विषय हो, इन सारे फ्रंट पे, और टूरिज्म जो हमारे लिए सबसे प्रमुख विषय होता है गोवा के लिए, इन चारों खंड को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और गोवा की बदलती हुई तस्वीर के ये 4 आयाम निश्चित रूप से गोवा के विकास की कहानी बता रहे हैं। अभी हाल ही में महाजय घर योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना ने जिस प्रकार से गोवा के एक एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, उनके घर हर व्यक्ति के अपने जीवन का सपनों का सबसे प्रमुख चीज कोई होता है तो अपना घर होता है, उसकी भी चिंता किसी ने की तो एनडीए और भाजपा की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के पूरा मंत्री परिषद ने की। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार को हमें और गति देने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से आपने 14 वर्षों में भाजपा को मजबूत किया, इस गोवा राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में काम किया, लेकिन अभी और 2037 विकसित गोवा बनाने का जो सपना, जब 2047 में भारत विकसित होगा, उसके पहले 2037 में गोवा विकसित राज्य बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज गोवा पर्यटन से लेकर, साक्षरता से लेकर विद्युतीकरण की बात मैंने की, और मुझे एक बात की और खुशी है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन करने का जो काम इस राज्य ने किया है, वो भी दिखता है कि हमारे निवेशों को कितना बड़ा मौका हम यहाँ दे रहे हैं। इसलिए आइए विकसित गोवा बनाने के लिए हम सब को संकल्पित होने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, इतिहास को भी याद रखना होगा, क्योंकि जो इतिहास के पन्ने हैं, जिन नेताओं के काले कारनामों के कारण गोवा अपने आजादी के इतने दिनों के बाद भी विकास के पटरी पर नहीं आया था, उनके काले इतिहास को भी याद रखने की आवश्यकता है। हमें अभी बता रहे थे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 करोड़ का काम केंद्र से लाया है, लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि यहीं पर एक कांग्रेस की सरकार थी जो 35,000 करोड़ का घोटाला केवल खनन में किया था। उस बात को भी जनता को याद दिलाना है। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इस नए स्कीम लाते हैं, और वो करप्शन लाते थे। इस बात का भी ध्यान हमको जनता के बीच में रखना है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है और भाजपा का मतलब विकास होता है। ये बात जनता के बीच में हमें बैठानी है। मैं उनके घोटालों की चर्चा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जल परियोजना का घोटाला हमें याद रखना है। किस प्रकार से चर्चित अलेमाओं का गिरफ्तारी और चीजें हुई, वो भी हमें याद रखना है। जायका फंड की परियोजना में किस प्रकार का खेल हुआ, वो भी हमें ध्यान दिलाना है। मैं कांग्रेस के इस काले कारनामे को जरूर याद रखना है, क्योंकि जनता को भी ये बताना है कि
कांग्रेस का मतलब करप्शन हम अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने संगठन के इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आए हैं। मित्रों, 2027 के चुनाव नजदीक हैं और हमें हर क्षेत्र में काम करना है, चाहे नॉर्थ वेस्ट में स्थित परनेम हो, नॉर्थ ईस्ट में स्थित वालपोई हो, साउथ वेस्ट में कोना हो या साउथ ईस्ट में सांगुरुएम हो। ये सब इलाके में हमें काम करना है। हम वो कार्यकर्ता हैं जो एक एक घर को संपर्क करते हैं और भाजपा को अगर मजबूत रूप से खड़ा करना है तो बूथ से लेकर ब्लॉक तक हम अपने कामों को और कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मंडल से लेकर प्रदेश तक हम मजबूती से संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे और साइलोज से नहीं बल्कि एक सिंह कार्य करना है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का वो शब्द डेवलपमेंट और डिलीवरी, तो जहां हमारी सरकारें डेवलपमेंट करती हैं, हम जनता के बीच में उन योजनाओं को लेके जाते हैं। इसके लिए हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। इसलिए मैं मोदी जी के उस मंत्र को आपको जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ही भाजपा को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम सबको इस मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने विकास के जो आयाम गढ़े हैं, आज महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वह शौचालय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं के सम्मान से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गृह लक्ष्मी बनाने की भी अगर बात किया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज लखपति दीदी की योजना हो, तो मैं ये कहूंगा कि आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति को जो सम्मान मिला है, इसके लिए हम सबको महिलाओं के बीच में भी संगठन का विस्तार करना है और एक एक महिलाओं को पार्टी के संगठन के कामों से जोड़ना है। जहां तक हमारे युवा वर्ग की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि आज पूरे देश में स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया योजना और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बन रहे हैं, ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। और मैं मानता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा देने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन मित्रों, आज युवा हो, महिला हो, किसान हो या गरीब हो, मैं जब डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की बात करता हूं तो मुझे सबसे अधिक वो दिन याद आता है जब एक एक योजना का पैसा दिल्ली की सरकार कहती थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के शासन था। नरेंद्र मोदी के शासन में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गरीब के खाते में 1 रुपया पूरा पहुंचता है। यही है मोदी की मंत्र। इस बात को जनता के बीच में हम सबको हमेशा आगे रखना है कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम का लाभ अगर सबसे अधिक किसी को मिला तो हमारे उन गरीब भाई बहनों को मिला जिनको योजनाओं में बिचौलिया खा जाते थे और गरीब के पास पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता था। मैं इसलिए आज इसकी चर्चा किया मित्रों, क्योंकि हम सबको 2027 के चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और मेरा ये मानना है 27 का जो ये चुनाव है, ये गोवा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसलिए मैं आप कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ अध्यक्षों से कहूंगा कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी बन सकता है, प्रमोद सावंत बन सकता है। हमारे सारे मंत्री अगर बन सकते हैं तो इन्हीं लोगों के बीच में से आके बनते हैं। इसलिए मित्रों, अपने बूथ को मजबूत करने की काम पर हम लोग करेंगे। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं मित्रों कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है।
जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं स्टेमिना का टेस्ट होता है, और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है। हमको भाजपा को, अपने देश को, अपने राज्य को निरंतर विकास की पटरी पर अगर आगे रखना है तो हम सबको भी अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के नेताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया, उनके मेहनत और परिश्रम के बल पर आज हम इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। लेकिन आने वाले 2047 में को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमको अपने समय के कालखंड में भी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों, हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है। 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं, तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपने बूथ अध्यक्षों से कहूंगा कि आइए मेरे बूथ में कैसे 50% वोट एनडीए और कमल को मिले, इसका संकल्प लेके आज जाइएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कीजिएगा। मैंने प्रदेश की कोर कमेटी के साथ बैठा, मैं दोनों ही जिलों के अध्यक्ष और उसकी टीम के साथ बैठा हूं। उनको स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन होता है, जो वर्कआउट प्लान हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये वर्कआउट प्लान को इंप्लीमेंट करने का जो सेना है, जो फौज है और जो ताकत है, वो आप कार्यकर्ता हैं। हमने प्लानिंग जरूर दिया है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम आपको करना है। तो मैं आश्वस्त रहूं ना कि मेरे बूथ अध्यक्ष पूरी तरह से तैयार हैं, तैयार हैं। तो इस बात के साथ, मजबूती के साथ कि लक्ष्य है हर बूथ पर 50% वोट एनडीए और भाजपा का होना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश बदल रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं जरूर आज आपके बीच में रखना चाहूंगा। हम सबके ध्यान में है कि किस प्रकार से फिजाएं बदली हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस चीज के लिए अपना बलिदान दिया, उस कश्मीर के बारे में हम सबके ध्यान में होना चाहिए। इस गोवा को आजादी मिलने में देश की आजादी से 14 साल लेट लगे। उसका दोषी कौन था और क्या मंशा थी उसकी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में भी लंबा समय लगा। कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो शख्स था, कौन वो संगठन था जिसने गोवा को इस चीजों से महरूम रखा, उनका भी ध्यान रखना है। और कश्मीर के लाल चौक पर 2011 तक पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की सरकार मौन बैठी रहती थी। आपके नेता नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है और एक भी हिम्मत नहीं है किसी को कि एक भी ईंटा फेंक दे। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है मित्रों। भारत का तिरंगा का सम्मान आज इतना बढ़ गया है कि आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो जब भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से बात की तो उनको 24 घंटे के लिए लड़ाई रोकनी पड़ी और भारत का तिरंगा लेकर जो भी निकल रहा था, चाहे वो पाकिस्तानी भी हो, उसको बाहर निकलने का रास्ता मिला। ये भारत के तिरंगे की सम्मान है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं क्या बदला, उनको ये जवाब देना चाहिए कि देखो हमारे तिरंगे का सम्मान कितना बढ़ाया है हमारे नेता ने। आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज देश विकास के पटरी पे आगे बढ़ रहा है, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे गरीब के लिए योजनाओं लाने की बात हो। लेकिन मित्रों, चुनौतियां भी अभी शेष हैं। बंगाल की स्थिति को आप सुनते होंगे, किस प्रकार से कई राज्यों के डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम खेल चल रहा है। वहां की सरकारें खेल खेल रही हैं। उस डेमोग्राफी को जो बदलने का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ भी कोई लड़ रहा है, तो भाजपा का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता बलिदान दे रहा है, शहादत दे रहा है, पर बंगाल को भी सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहा है। मित्रों, आपको हाल में याद होगा तमिलनाडु में
कार्तिकेय दीपम पूजा को करने से रोकने का काम कोई किया तो वहां की सरकार ने किया। जो सनातन की परंपराओं को रोकने का काम करने वाला कोई और नहीं, इंडिया अलायंस के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं मित्रों, हम हमेशा मानते हैं कि सबका सम्मान हो, लेकिन लोगों ने अलग आईने से वोट बैंक की खातिर देखना शुरू किया है। मोदी जी का तो मंत्र है इम्पीचमेंट ऑफ नन, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि अभी भी इस देश में अलग खेल खेल के लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं भाजपा कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए जब निकल पड़ता है तो शहादत से डरता नहीं है। आज कश्मीर में 370 धारा अगर समाप्त हुआ, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा का नेतृत्व करता और भाजपा का कार्यकर्ता उसका मेहनत और पुरुषार्थ है जिसके बल पर यह हुआ है। तो मित्रों, हम सबको आगे बढ़ना है और 2027 के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और मैं तो ये मानता हूं कि गोवा का वोट बहुत शुभ होता है। 2012 में गोवा ने सरकार बनाई और 2014 में लाल किले में भगवा लहरा गया। 2019 में फिर आपने 17 में चुनाव जीता, दिल्ली में आगे भगवा लहरा गया। 2022 में आपने कमल खिलाया, 2024 में हमारी सरकार बन गई। तो 2029 में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आइए 2027 में फिर से एनडीए का कमल खिलाइए, गोवा में एक विकसित गोवा बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़िए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गोवा के कार्यकर्ताओं पे, गोवा के बूथ अध्यक्षों पे, गोवा के मंडल अध्यक्षों पे, गोवा की पूरी टीम पर और प्रदेश अध्यक्ष और यहां पर जो हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठा है। पूरे 24 के 24 घंटे हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं। भाजपा का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक फुल टाइम पॉलिटिशियन है। हम 24 घंटे काम करते हैं और कांग्रेस के नेता चुनाव में पार्ट टाइम राजनीति करने आते हैं। आने दीजिए, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में जैसे 4 साल काम किए हैं, जैसे सेवा के भाव से काम किए हैं। कोरोना का समय याद होगा, भाजपा का ही कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच में था और सारे बड़े नेता कांग्रेस से लेके अन्य दलों के नेता घर में घुस गए थे। कोरोना की फ्री वैक्सीन को देकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस बात को भी हमें याद रखना है। तो आइए हम सब मिलकर, मेरे पूरा प्रदेश नेतृत्व और पूरा हमारा बूथ अध्यक्ष तक का पूरा टीम, हम सब कोई 2027 के चुनाव के आगाज के साथ आगे बढ़े और इस उद्देश्य से आगे बढ़े कि अब हम संगठन से सरकार को बनाएंगे, सरकार से समाज का निर्माण करेंगे और समाज से राष्ट्र को मजबूत करेंगे। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। आइए इस गोवा को विकसित गोवा बनाने की दिशा में हम सब कोई संकल्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गोवा की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत धन्यवाद करता हूं। माचेर बसले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सगळ्याचे आभार व्यक्त करता, प्रेस मीडियाचे आभार व्यक्त करता, सगळे कार्यकर्त्यांना विनंती करता राष्ट्रगीताक उभे रावचे सगळ्यांनी। राष्ट्रगीतान कार्यक्रमाची सांगता जातले। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। नरेंद्र मोदी
आप आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आप आगे बढ़ो। दामू नायक जी आप आगे बढ़ो। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आप आगे बढ़ो।